सर मायकल लोबोन काल एसएमएस म्हटलं की विजय सरदेसाय 27 बीजेपी वांगडा आसतलो म्हणजे आमच्या वांगडा आसतलो सो तो टिका मारीत असता आमच्यानी तो एकदा येयला आमच्या वांगडा म्हणजे टिका बेश्टी हां टिका मारल्या तुमच्यानी काय टिका तो मारीत असता सो हांवें म्हटलें फुडल्या फावटी जो तर आमी परतून जेन्ना सत्तेर येता आनी तो येवंक सोदता जाल्यार तो वेलकम तूं सांगता सपोर्ट कोणाकूय करूंक जाता तेजी इंडिपेंडंट पार्टी आहा मात प्रेसिडेंट सुद्दां पूण आमी थिंगा झगडटलेच तशें तेका उडोवपाक आमी सगळो प्रयत्न करतले सगळो मग तुम्ही वचूंकूय शकता तो टाक करून मग तुम्ही कितें म्हणटा उडोवपाक शकता फावटी तुमी हय तेका तर कितेंय सांग शकता भारतीय जनता पार्टी हे इलेक्शन लढवताना सिरियसली इलेक्शन लढवतात एकदा दुर्दैवान कितें आसता लोक विचार करून खंय मत मारतात कशें मारतात तें आसता तांचेर आसता तें कंपोजिशन वेगळें वेगळें आसता त्या कंपोजिशनाचो भाग म्हणून आसता ते इलेक्शनाचे रिजल्ट्स जाता रिजल्ट्स जातकीर सरकार जेन्ना करपाचें आसता त्या वेळाचेर सरकारान भितर सहभागी जावन नंबर गेम आसा ती जर सारकी जर जाली जाल्यार तातूंत भितर सरकारूच उरतलें आनी बरें काम आसता सो गरज पडल्यार घेवपाकूय शकता तुम्ही म्हणटा हांवें सांगलें आमी आमचो प्रयत्न आसा तो आमी करत आसता हय पण त्याच बरोबर पयलींच हांवें स्टेटमेंट केलां मागीर जर समजा डेव्हलपमेंटाक कोणाक खंय तरी समजा सपोर्ट करपाक जाय जिल्हा पंचायतीचो उलयता म्हणटलें जाल्यार तांणी आमकां येवन आपलो जर मुख्यमंत्र्या कडेन सपोर्ट मागलो आपली कामां जावची म्हणून आमकां तें तातूंत वायट कांयच ना हें आसपाक जाय करपाक जाय कारण हें सरकारी निधींतल्यान कोणाचेर अन्याय करनासतना सरकार वेवस्थीत बट तूं सांगता पयलीं थंय खूब गर्दी जाल्ली आसा 27 पळय मरे हय एमजी पार्टी आनी आमी बसून गेल्या फावटी ऑपोजीट आसली एमजी पार्टी ऑपोजीट आसली खुबशी टिका जाली खुबशे उलोवप जाले उपरांत एमजी पार्टी सरकारान मंत्री आहा कशें आसता तें जोर तर सत्ता जेन्ना आमचो वयर प्रायम मिनिस्टर आहा नरेंद्रजी मोदी अमित शाह आहा सगळे नड्डाजी आहा सगळे जाण आहा तो जर सरकार गोंयांत परत येता जाल्यार खंयची पॉलिटिकल पार्टी तेंको दिता तरी आनेकदां येवन जाल्यार तेका अध्यक्ष खंयसरूच ना म्हणचो ना वेलकम करतलोच कित्याक ही आमची नॅशनल पार्टी आनी इंटरनॅशनलूय आहा म्हणजे आमचे हायस्ट नंबर्स ऑफ मेंबर्स आहा इन द वर्ल्ड बीजेपीचे मेंबर्स हायस्ट आनी वी नेवर से नो आनी नॅशनल पॉलिसी तशी आहा इफ यू फीट विदीन द फ्रेमवर्क ऑफ द पार्टी यू आर वेलकम सो आदी तेणें आमकां सपोर्ट केला आमी केन्नाच कोणाक ना म्हणचें ना आतांय घडटलें अरे कोण येता ताका सीएम आनी अध्यक्ष ना कित्याक म्हणटलो कोण येता इलेक्शन लढया म्हळें पयलीं 27 इलेक्शन लढया तेंची जिखूया मागीर फुडलें. 27 आमी 27 कितें आमी 30 आमदार हाडुया आनी जेन्ना आमकां जर आमच्या बलबुतीचेर जेन्ना जनता 30 आमदार जेन्ना दितले त्या वेळाचेर आमकां कोणाची गरजूय बी ना पण त्याच बरोबर मुख्यमंत्र्यान केन्नाच ऑपोजीट आसा म्हणून कोणाचें काम करनासतना रावूं ना सगळ्यांची कामां केली विकास हो तसोच आसता हो विकास मनोहर पर्रीकाराचें स्वप्न तशेंच आशिल्लें ताजे नंतर डॉक्टर प्रमोद सावंत ती त्याच लायनीचेर करता आनी म्हणून आयच्या जगान आमी चलतना दोनूय गजाली बरोबरूच घेवन चलता विकास करतना सुद्दां पूर्णपणे आमी आमची ह्या मातयेन आसा हे माती सांबाळपाक जाय त्याच बरोबर लोकांक रोजगार आनी काम मेळपाक जाय हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा कोण पॉलिटिक्स करतात कोण फक्त कसो आपलो स्वार्था खातीर खंय कितें करतात तांकां लोक जागो दाखोवपाक टायमार जागो दाखयतले आमी आसा थंय तसो